मुगाच्या भावानो आणि बहिणीनो, एक फावटी एका शिसान गुरू लागी एक सवाल विचारले वा गुरून शिसा लागी सवाल विचारले. ह्या संवसारांत भोव सुलाभायेची आनी सांगातस भोव कश्टांची गजाल खंयची. एकाच वेळार भोव सुलाभायेची आनी भोव कश्टांची गजाल खंयची. शिसाक जाप कळोंक ना, चिंते लागलो आनी म्हणालो कळीत ना गुरू. आनी गुरूच ताका जाप दीन म्हणालो ती विशय जावन आसा चूक. केदाला हेर करतात भोव सुलाभ दाखोवन दिवंक, केदाला आपूण करता भोव कश्ट ओळखून घेवंक. देखून चूक जावन आसा, मिस्टेक्स वा कितें एक अपराध दुसऱ्यांनी केल्यार आमकां ते बेगीनच बोट दाखोवंक सुलाभ, पूण हांवें केल्लें म्हूण ओळखून घेवंक भोव चड कश्ट मारता. देखूनच आमी जायते फावटी म्हणचे आसा तूं एक बोट हेरांक दाखयतना उरली 4 बोटां तुकाच बोट जोगतात. म्हणजे आमी कोणाय की तूं चुकीदार म्हूण गुन्यांवकार करच्या पयले आपूण कितलो भागी, आपणाचो कितलो पात्र आसा म्हणलें आमी वरोवन पळोवंक जाय. म्हणल्यार संदेश थंयसर आटापून आसा. मुखाच्या भावना आनी भयणीनो, मनशाचो स्वभाव आसकत आनी संबंदांत आमी जियेतना कुटुंबांत समाजेंत हर एका जाग्यार जावं करून वावराच्या जाग्यार जियेत आसतना चड उणें घडचें सहज. आनी सूख घडतना त्या सुखीतय आमची जबाबदारी कसली. जर एकलो मनीस म्हाका वळखीचो, म्हज्या कुटुंबाचो, म्हज्या समाजांतलो जाचे थंय म्हाका जबाबदारी आसा, तसलो एक व्यक्ती सुखांत पडटा आसतना, एक वायट कामांत सांपडातना तसल्या मनशान थंय म्हाका जबाबदारी आसा गी. आनी जबाबदारी आसा जाल्यार कसली जबाबदारी. हाचे पयले वचप आमकां ह्या दिशेन जाणवाय दिता. एजेकिएल प्रवादीच्या पुस्तकांतले त्या वाचपांत देवाचें उतर आमकां म्हणटा, मनशा पुता हांवें तुका इस्रायलाच्या घराण्या पासत राखणो कसो नेमला. आमी एकामेकाक राखणो. देखून हें उतर आयकतना आमकां कायनाचो उडास येता. कायनान आबेलाक जिवेशी मारल्ले. आनी ह्या वेळार देवान ताका सवाल विचारले, तुजो भाव खंय आसा? आनी ह्या वेळार कायनान जाप दिल्ली, हांव कितें म्हज्या भावाचो राखवाली गी, हांव कितें म्हज्या भावाचो राखणो गी. ताच्याच जबाबींत सवालांत जाप आटापून आसा. आमी हर एकलो आमच्या भावा भयणी थंय राखणो, राखवाली. देखून म्हाका उडास येता, आमी ल्हान आसतना एक बरी रिवाज आमच्या समाजांत आसली. एक भुरगो जावन हांव वाडोवन येता आसतना आमचे समाज अशे आसली की हर एकल्या मनशाक आमची वळख आसली. जावंक पुरो इस्कॉलाची मास्टर टिचर, जावंक पुरो वाड्याची मनशां, तो हिंदू जावंक पुरो, मुस्लीम जावंक पुरो, क्रिस्तांव जावंक पुरो, हर एकल्या मनशाक आमची वळख आसली. देखून आमी खंय अन्नाडी कामां करतना तक्षण सांगतले अम्मेरेक पणपे ತಂದೆ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತೇನೆ म्हळ्यार आमकां एक भें आसले. आनी त्या मनशांक एक जबाबदारी तांकां भोगताली, ओ ह्या फाल्याण्या मनशाचो पूत. आनी हो पक्रिगावना करतना ताच्या बापाय लागीं हांवें सांगत जाय म्हणून एक जबाबदारी हर एकल्याक आसली. ते धर्माचे घड थंयसर नातले, जातीगतीची घड थंयसर नातली आनी ते सांगतले. देखून घरा आमकां पावचे पयलेच बेत तयार आसतलो बापायचो आवयचो, कित्याक आमी सूख केल्ली घरा खबर पावतली. पूण आज समाज मस्त निर्लिप्त जाल्या, इंडिफरंट जाल्या. कोण कालय करून दी म्हाका पडोवन गेल्ले ना असले एक चिंता पळय. देखून हाचे पयले वचप कितें सांगता, आमकां एकामेका थंय जबाबदारी आसा. एक मनीस वायटांत पडतना ताका आमी जागवणी दिवची जबाबदारी आमची. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा, जर एक मनीस वायट करण्यांत पडला, वायट वाटेंत चलोवन आसा, तूं तें पळयताय आनी ओगोस रावताय, देवाचें उतर म्हणटा ताज्या सुखीक हांव तुका जबाबदार करतलो. भोव कठीण उतरां देवाची. तो नास जालो देखून ताज्या नासाक हांव तुका जबाबदार करतलो. आनी देवाचें उतर उपरांत म्हणटा, जर तुजी जबाबदारी तूं करताय, तूं सांगताय अळे सायबा अशें करनाका, सारकें न्हय,
तूं वायट वाट्यान पडताय, तुजो फुडार नास जाता, हें तुका बरें न्हय, अशें करिनाका म्हूण तूं जागवाणी दिताय, तुका इल्लेशें आयकोंक मेळटा जाल्यार तुजी जबाबदारी करताय, पूण तो गणनेस करिना. तूं म्हणटा म्हज्या खबरेक हें नाका, म्हाका जाय जाल्यार हांव करता, तूं काले जाल्यार कर, कालेय सांग, हांव तुका ख्यार करिना, अशें सांगून तुजी जबाबदारी तूं पाळताय. पूण उपरांतूय तो वायट वाटेंत पडोन ताजें जिवीत नास जालें जाल्यार देवाचें उतर म्हणटा तुका हांव जबाबदार करिना. कित्याक तुजो वावर तुवें केलाय, तुजी जबाबदारी तुवें पाळलाय. एक राखणो जावन तुवें कितें सांगूंक आसा तें तुवें सांगलाय. देखून आमकां विशेशान वडिलांक ही एक जबाबदारी देवान दिल्या. आमच्या कुटुंबांतल्या सांद्यांक ती वायट वाटेन पडटना, सूख करता आसतना जर हांव एक वडील जावन एका समाजेंत एका जबाबदारेचो मनीस जावन म्हजी जबाबदारी हांव पाळिना जाल्यार देव म्हाका गुन्यांवकार करतलो. देखून आमी जबाबदारी पाळूंक जाय. दुसऱ्यान हाच्या सुवार्थेक आमी येता आसतना जेजू आमकां थोडे प्रॅक्टिकल टिप्स दिता. आमी एका संबंदांत जियेतना ल्हानशें मट्टार आराम केलें जाल्यार कुटुंबांत वा वावऱ्या जाग्यार कांय सडून घडलें जाल्यार आमी कशें रिजॉल्व करचें, कशें ताका परिहार सोदचो. देवाचें उतर म्हणटा तुवें सूख केल्यार न्हय, बगार तुजो भाव तुजी भयण ताणें तुजे विरोध सूख केल्यार हांवें कशें ती सूख दाखोवन दिवची, कशें त्या सुखीक परिहार सोदून काडचो. 3 हंतांनी जेजू आमकां एक परिहार, एक सोल्युशन सोदून काडूंक आपोवणें दिता. पयलो सोल्युशन, पयलें हंत जावन आसा ताज्या लागाता वच, कसगेन ताका मेळ, गुटान कोणेय पळयनातल्या वेळार ताजे लागीं मात्र सांग आले बाबा, आले भयणी, अशें केल्लें सारकें न्हय, अशें केल्यार तुकाय पाड म्हाकाय पाड. देखून ताजी सूख कसगेन दाखोवन दी. आयचो काल कितें म्हळ्यार कालें सोडून घडल्यार आमी पयले सगळ्या संवसाराक गजयता. फेसबुकार बरोवचें गी, इंस्टाग्रामार बरोवचें गी, आनी खंय सोशल मिडियार बरोवचें, वॉट्सॅपार पसार करचें आनी त्या व्यक्तीची मर्याद काडची. जायते फावटी हांवें पळयलें आसा, अनुभव जाल्लो आसा, समाजाचे मुखेल व्यक्ती जावं करो, एक याजक, एक धार्मीक भयण, एक राजकीय फुडारी, एक समाज सेवा करचो व्यक्ती, विशेश जावन समाजांत दिल्ल्या वयल्या आंतरराष्ट्रीय व्यक्ती विशयांत काले इल्लें आयकोंक मेळ्ळें. आमी तांच्या विशयांत सगळ्या गांवार गाजयता. पूण देवाचें उतर कितें आमकां सांगता, जर कितें सडून घडलें जाल्यार पयलो हंतच आसा, पयलें त्या व्यक्तीक मेळ, ताजे लागीं कसगेन सांग. पयलेंच सगळ्या संवसाराक गाजोवचें न्हय, म्हाका पयलें कसगेन सांग. जर तें मेट वर्क जायना जाल्यार ते हंत, त्या हंतांत जर तो व्यक्ती आयकना जाल्यार दुसऱ्या हंताक वच. दुसरो हंत कसलो, तूं आनी दोगा व्यक्तींक खाण घे. पत्तेन एक योग्य जाल्ले, जबाबदारेक आसले, समाजान दिल्ले मान आसले व्यक्ती, दोगा तेकांक खाण घे आनी सांगात वचून ताका मेळ. अळे सायबा, हांवें सांगलें तूं आयकना, अळे आमचे मनी आयक, तुजे विशयान आमकां इल्लेशें खंत आसा. जर तूं असो करताय जाल्यार तुका बरें न्हय, तुका वायटाक पडटा म्हूण सांगाता मेळोन ताका सांगा. आनी हे जावन दुसरें हंत. जर तेंय तो आयकना जाल्यार देवाचें उतर म्हणटा तिसरें हंत, सभेक खळय. सभा म्हळ्यार पवित्र सभा, म्हळ्यार इल्ल्या व्हडली समुदाय, म्हळ्यार इल्ल्या व्हडल्या मट्टान त्या मनशाक सारको करूंक पळय. आनी जर तेंय तो आयकना जाल्यार ताका एक अणभवार्थी, एक सुखागार, तो खंयच्या उपकाराक पडना म्हूण ताका सोन सोड. पूण ताजे थंय दयाळाय दाखोवंक कितें सुखा नाका, कित्याक जेजूनी सुखागारां थंय वर्ती दयाळाय दाखयली. देखून आमी हंत पयलो, दुसरो आनी तिसरो हंत, हंतार जेजू आमकां एक स्टेपिंग गायड दिता, कशें एका समस्याक परिहार सोदून काडचो. ह्या पयल्या मेटांत आमी कसगेन सांगूंक जाय म्हूण देवाचें उतर आमकां सांगतना त्या फस्ट मेटाक इल्लेशें चड गुमान दिवंक हांव आशेता. हे पयले हंत आनिकी बऱ्या रितीन कशें आमी करयेत, ह्या मुखांतर दुसऱ्या मेटाक वयच्या पयलेच एका व्यक्तीक कशें फाटी हाडयेत. विशेश जावन आमी कोणा एका मनशा लागीं संबंदांत आसतना थंयसर सोडून घडोवन तो पयस गेलो आसतना ताका कशें फाटी हाडयेत. हांगासर 3 संगती आमी उडास दवरूंक जाय. एका मनशाक ताजी सूख दाखोवन दिता आसतना कितें सडून घडलेल्या वेळार आमी कशें राजी संधान करयेत. पयल्यान जर ताजी सूख दाखोवन दिता आसतना डिले कर, म्हळ्यार कालें घडलें, उलोवणें पडलें, उतरां उलोवन पडल्यांत राग जालो आनी कितें मनस्ताप जालो, तक्षण वचून सूख दाखोवन दिनाका.
कित्याक भोगनां हुन आसतात आनी ह्या वेळार आमची उतरां थाळो सगळो जिनो असो बदलून आसता आनी त्या रागाच्या आवेशांत आसतना आमी कितें कितें सांगून आमी वसोंक पुरो देखून रागान आसतना उलयनाका कोण एकलो म्हणटा तूं रागार आसतना 1 तावन 100 म्हणसर नंबर कावंट कर मागीर कितें सांगूंक आसल्यार सांग कित्याक तितलें म्हणटना तुजें भोगनां तुजे इमोशन्स येयल्ले सकला देंवता देखून कितें एकल्याक सूख दाखोवन दितना संबंद सारको करतना इल्लेशें डिले कर आमसर नाका कित्याक आमसरून आमी हुनून उतरां उलयलीं जाल्यार आनी कितें उलोवन आनीकी पाड जावचो संबंद आसा संभव आसा देखून जाता तितलें डिले कर दुसऱ्यान जर एका व्यक्तीक तूं सारकें करूंक आशेताय त्या व्यक्ती खातीर माग पयलें माग सारकें करतना माग आनी उपरांत माग कित्याक मागण्या मुखांतर आमी मात्र वावर करिना देवी आमच्या सांगाता वावर करतलो तो संबंध सारको करूंक देखून दुसरें पयलें डिले दुसरें प्रे आनी तिसरें जावन आसा एक्नॉलेज म्हळ्यार जर कितें सडणें घडलें तुजें तावन कितें घडलां तें तुजें तावन सांग आनी सांगतना इल्ल्या हळूताल्यान इल्ल्या सॉफ्ट वॉयसान सांग आनी उपरांत ताजें तावन कितें घडलें तें ताका कळय आनी ह्या मुखांतर इल्ल्या मोगान तें सारकें करूंक पळय हेच्या दुसऱ्या वाचपांत सांव पावलाची अपूर्बायाची उतरां सांव पावल म्हणटा कोणाच्याय रिणाक पडनाकात अपूर्बायाची उतरां आमी रीण म्हणटना पयशे मात्र चिंचे सांव पावल म्हणटा खंयच्याय जिन्सार खंयच्याय रितीन कोणाच्याय रिणा भायर पडनाकात खंयच्याय रिणान तुमी रावनाकात एकच रीण आमकां आसूंक जाय आनी तें रीण जावन आसा सांव पावल म्हणटा एकामेकाचो मोग करचो देखून मोग म्हणल्यार रीण मात्र आमकां आसूंक जाय जर केदलो मोग जावन आसा एका संबंदाची बुन्याद कितें सडणें घडल्यार त्या मोगाच्या बुन्यादी वयर संबंद सारको करूंक साध्य जाता तर मुगाच्या भावानो आनी भयणीनो ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जाता आसतना आमच्या जिविताचे आमच्या संबंदाचे बुन्याद मोग जावन घेवया जर एका व्यक्ती थंय आमकां मोग आसा ताणें कसलीय चूक केल्यार ते स्विकार करूंक आनी सारकें करूंक आमकां साध्य जाता देखून मोगाच्या बुन्यादी वयर आमचे संबंद बांदून हाडया कितें सडून घडटा आसतना सोम्यान दिल्ली हे हंत हंत आमी पाळया आनी अशें राजी संधान करया आनी केदालो एक सूख वाट्यान वेतना आमची जबाबदारी वळखून घेवया आनी अशें आमी सोम्याक मानवण जिवनची मनशां जावन जियोंक त्या सोम्याचो आदार मागया आमेन.